नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। फातोडेर म्हापसा नुस्तें मार्केटाच्या तिसऱ्या माळ्यार आशिल्ल्या उदकाच्या टाकयेक अचकीत पेटलो उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो आटपात। उज्याचें कारण अजून गुपीत। इंदोर प्रीतीनगर वाठारात इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज करताना शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान घरात अचकीत पेटलो भिरांकूळ उजो। घरात दवरिल्ले 4 गॅस सिलिंडर उज्यांत जाले ब्लास्ट। 7 जाणांक उज्यांत लासून मरण। पेडणे कासारवणे गावांतल्यान बेकायदेशीरपणान कर्नाटकात व्हरपी गोरवांक थळाव्यांनी धरले रंगे हात। मोपा पुलिसांच्या केल्या सुवाधीन। पुलीस करतात तपास। शेकड्यांनी लोकांच्या हाजेरीत दिवचलचो पारंपारीक वीरभद्र उत्सव मनयलो व्हडा उमेदीन। वीरभद्राचो नाच आनी अग्निदिव्य पळोवपाक लोकांनी केल्ली व्हड गर्दी। विधानसभा अधिवेशनाचो अचकीत समारोप जाल्ल्यान काँग्रेस, आरसीपी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन राज्य सरकाराक धरले धारेर। बेकायदेशीर रितीन अधिवेशन ल्हान करून अर्थसंकल्पाक चर्चा करिनासतना मान्यताय दिल्ल्याचो विरोधकांनी केलो आरोप। आणि जुडास या आरोपाक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्षान दिल्या खर जाप अशे तरेचे टॅग आमी आन फुडें घेवचे नात खपोवन विरोधकांक लक्ष करून पक्षान दिली शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान बुधवारा फातोडेर म्हापसा नुस्तें मार्केटाच्या तिसऱ्या माळ्यार आशिल्ल्या उदकाच्या टाकयेक अचकीत भयानक उजो पेटलो। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटपात हाडून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली। सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना, मात उजो लागपाचें कारण अजून गुपीत आसा। शेकड्यांनी लोकांच्या हाजेरीत दिवचलचो पारंपारीक वीरभद्र उत्सव मंगळारा राती व्हडा उमेदीन मनयलो। वीरभद्राचो नाच आनी अग्निदिव्य पळोवपाक लोकांनी व्हड गर्दी केल्ली। पळयात। शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आणि व्हड इतिहास आशिल्लो वीरभद्र उत्सव हो दिवचलच्या भितरली पेठेंतल्या मठ मंदिराच्या शिगम्याचे वैशिष्ट्य। मंगळारा राती वीरभद्र उत्सव परंपरे प्रमाण व्हडा उमेदीन मनयलो। ढोल ताशे आणि समळ्याच्या तालाचेर जावपी वीरभद्राचो थयथयाट आणि अग्निदिव्य पळोवपाक बायलां भुरगीं मेळून अंदूय लोकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली। पळयात वीरभद्र उत्सवाची कांय खिणचित्रां। वार्षिक पद्धतीप्रमाणे तुझ्या पायाकडे हो वीरभद्र आज येयल्लो आहा। त्या पद्धतीन हांगासलो हो जाग्याचो अधिपती श्री मटेश्वर महाराज, त्याच पद्धतीन या बिचणेचो रक्षण करपी श्री कोटेश्वर महाराज माझ्या माते तुझ्या पायाकडे आज वीरभद्र हांगासून सुरू जातलो आणि शांतादुर्गे माते तुझ्या मठ मंदिरा पर्यंत येतलो। तेन्ना तुझी अखंड राखण या वीरभद्रा सकट हांगा जमलेले सगळे भक्तजनांक तुझी आसूंक जाय। त्याच पद्धतीन जर तुझी मठाकडे पावली तशी शेजाकडे पावली का जो हौसार येवंक जाय तो बऱ्या भशेन देवी तू करून घेवंक जाय ही तुझ्या कडेन मागणी करता। बारीपेटकार साजरा करता
आनी आमचो विनायक फोगेरी गेली 21 वर्सां हो न्हेसता. तेच्या पयलीं बाब पंढरी फोगेरी न्हेसतालो, तेजे पयलीं तांचे काका न्हेसतालो. अशें कितलींच वर्सां 100 वर्सांच्या वयरचो इतिहास आसा. ह्या वीरभद्राची जी तयारी आसा ती आमी चणेकर कुटुंबीय करतात. त्या हप्त्याची तयारी करता आमी. आमकां ह्या वीरभद्राचे वेद शिगमो सुरू जाल्यार वेद लागता. वीरभद्राचे पयलीं आमकां लागता, ते फाटीक लागता आनी आमी ते हे तयारी करपाक सुरू करतात. चणेकर कुटुंबीय करतात. म्हणजे म्हाजो आजो लेट राजाराम चणेकर हेंच्या पासून आमकां हे फुडें पिढीजात मेळ्ळेले आसा. आनी हे हप्तगीर तयार करून ह्या वीरभद्राक भायर काडप, न्हेसप, हे सगळे ह्या चणेकार कुटुंबाची हे आसा, परंपरा आसा. आनी आमी अजून ती फुडें चलयता आनी अशेंच आमी ही फुडें परंपरा चलयतली. म्हाका दिसता 100 वर्सां जास्त जावंक जाय. पयलीं हो वीरभद्र चणेकर घराण्यान आशिल्लो पयलीं, त्याच्या वरतून आमकां कसो आयला ते म्हाकाय खबर ना, तांकांय खबर ना. पण ही सगळी फाटली प्रभाव आनी ते फाटली प्रभाव ते चणेकार उमेद दिन ती करून हाडटा आनी ती लायतात. सगळो खर्च तेच करता प्रभाव आनी ते आतां सांगल्या त्या प्रमाणे तांकां वेळ लागता. शिगमो सुरू जालो काय न्ही करूंक जाय म्हणून. आनी हे भशेन आमची परंपरा अशीच चालू उरतली. पयलो म्हजो व्हडलो भाव पंढरीनाथ फोगेरी करतालो, तेच्या पयलीं म्हजो काका विठ्ठल फोगेरी तो करतालो. तेच्या पयलीं म्हाका खबर ना कांयच तेजें. आनी आतां म्हजो पुतण्यो विनायक फोगेरी हो वीरभद्राची भुमिका करता. खूप छान आसा. जेन्ना देवी श्रद्धाळू हांगा येयल्या तेच्या पयलीं पासून सगळें आमी बाजार चालू आसा आनी तेच्या पासून चालू आहा तशेंच सगळें चालू आसा. तेच्या पयलीं म्हाजो बापूय जालें, तेच्या पयलीं म्हाजो आजो जालें. अशी परंपरा आमचें भायले हे चालू आसा. म्हणजे तुझी तिसरी पिढी. माझी तिसरी पिढी. म्हाज्या चेडो चवथो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत जुडास ह्या वक्तव्यावेल्यान राजकारण बरेंच तापलां. गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या आरोपांक खर जाप दिल्या. विरोधकांक लक्ष करून अशे तरेचे टॅक्स सोंसचे नात अशें पक्ष फुडारी विकास भगत आनी फ्रेडी ट्रॅव्हल्स हांणी स्पश्ट केलां. पळयात. सोमारा आमदार विजय सरदेसाय हाणें सभाघरांत केल्लो वावर पुरायपणान विधिमंडळाच्या वावराचो एक भाग आशिल्लो अशें गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे विकास भगत हाणें सांगलें. पूण ताचेर सेटिंग जुडास अशें लेबल लायतात जे पुरायपणान चुकीचे आसा. अशे आरोप आतां आमी सोंसचे नात अशें सांगून पक्षाक परत परत बागावपाची गरज ना आनी गोंयांत सगळे कडेन काम करपाची तांक आसा अशें ताणें सांगलें. मजगतीं पक्षाचे फुडारी फ्रेडरी ट्रावासो हाणें विरोधी फुडारी युरी आलेमा हाचेर टिका करून जुडास सारकिल्ली उतरां वापरचे पयलीं विचार करचो अशें सांगलें. जेन्ना 14 वर्सांचो आमदार विधानसभे भितर आसा, जर कायदो कितें जर तो सांगना जाल्यार त्याच्या नानाचो ताजो एक्सपिरियन्साचो कितें उपयोग जालो? तो थंय वोट ऑफ अकाउंट मागपाक रावतालो. आनी खरें म्हळ्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी थंय रावपाक जाय आसलें. वॉकआउट करून वचप हें सोल्युशन न्हू भावानो. विधानसभे भायर आमकां सदांच उलोवपाक मेळटा. विधानसभे भितर प्रामुख्यान प्रश्न मांडप, खास करून लोकांच्या जनतेचे प्रश्न मांडप आनी लोकांच्या प्रश्नाची जापो सरकाराक दारेर धरून घेवप ही आमची जबाबदारी. ही एक विरोधी पक्षाची जबाबदारी. तेंच काम फाटल्या 14 वर्सां आमचो अध्यक्ष करता. आनी हातूंत भितर सेटिंग जेन्ना म्हणटा तेन्ना काळजाक दुखता. आमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांक पार्टी खातीर काम करपी अध्यक्षाक आमचें काम करता म्हूण आमी तोखेतात तें आमचें दुखता. इतलें कोण गोंयकारां पासत तेजेर तो आरोप जोपाट जाता हें सोसून घेवपाक आम कापास ना. पण आरोप कोत तेणें 10 चितीचें आपण हुंय हातो नाका दोन आमचें तोंड उगो नाकाय. इतलें हांव सांगो सोदीतां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विधानसभा अधिवेशनाच्या समारोपाक लागून गोंयांत राजकारण गरम जालां. काँग्रेस, आरजीपी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि राज्य सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. बेकायदेशीर रितीन अधिवेशन ल्हान करून अर्थसंकल्पाक चर्चा करिनासतना मान्यताय दिल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी केला. पळयात. काँग्रेसीचे फुडारी सुनील कवठणकार हांणी सरकाराचेर टिका करून बेकायदेशीर रितीन विधानसभेचें अधिवेशन ल्हान केल्ल्याचो आरोप केलो. म्हत्वाच्या विशयांचेर खास करून कलम 39A हांचेर चर्चा जावची न्हय म्हूण हो निर्णय घेतला अशेंय तांणी सांगलें. मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाचो उल्लेख करून सरकारान हो निर्णय घेतला तरी महाराष्ट्रांतल्या पोटवेंचणुकेच्या वेळार लेगीत अधिवेशन चालू आशिल्लें अशें तांणी नदरेक हाडलें. मुद्द्याक धरून वेगवेगळे विषय काढले थ्रू एलिक्यूज, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चन्स, थ्रू 0 hour कॉलिंग अटेन्शन्स, आणि they put the government on complete back foot and on the mat. And when the government sensed that they are getting totally exposed on their wrongdoings, on their failures,
this government illegally and the curtailed assembly session. The people of Goa would have got if this session had to continue. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळी बिलां इंट्रोड्यूस जावपाची आसली. ते बिलान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार 39A रद्द करपाचे मूव आसलो आनी हे जर 39A इंट्रोड्यूस बील जावन ते रद्द जाल्ले जाल्यार लूटमार जी ह्या सरकारान चलयल्या ताका ब्रेक लागतलो आसलो. त्या खातीर हे निमित्त तांच्यांनी केलें आनी सेशन इल्लिगली कर्टेल केलें. आतां BJP गव्हर्मेंटान प्रिटेक्स्ट दिलो की कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान पोंडा बाय इलेक्शना खातीर ते सेशन कर्टेल करता म्हणून. पण म्हाका सांगपाक सोदता महाराष्ट्रान BJPचेच सरकार आसा, महाराष्ट्रानूय चालू आसा सेशन, थंय बाय इलेक्शन आसा, थंय कर्टेल करूंक ना. दुसरे आमचे नेबरिंग राज्य कर्नाटका, थंय काँग्रेसीचें सरकार आसा, थंय बाय इलेक्शन आसा आनी थंय सेशन चालू आसा, तें कर्टेल करूंक ना. मजगती RGPने ह्या विशयाचेर सरकाराचेर फोग काडलो. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागिल्ल्यान चर्चा करिनासतना 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिवप आनी अधिवेशन ल्हान करप हे राजकीय प्रेरणा आनी अघटित आसा असो आरोप पक्षान केला. जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें की शॉर्ट डिस्कशन आमी एक घेवपाक लायतले, एक हाफ एन आवर तरी शॉर्ट डिस्कशन स्पिकरान सांगलें, मुखेलमंत्र्यानूय सांगलें हें तुमकां दितलें म्हणून. तितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा. कित्याक जेन्ना आमी शॉर्ट डिस्कशन घातलें ते शॉर्ट डिस्कशन दिवना आनी जी बिलां 6 बिलां म्हटल्यार ह्या बिलांच्या फाटल्यान कितलोसो काम आमच्या कितलेशे एक्सपर्ट्सांनी केल्लो आसा, आमच्या पार्टीच्या मेंबरांनी केल्लो आसा. आमकां कितलेशे बरे मागपी जेंच्यांनी ह्या बिला बद्दल सांगलेलें आसा तेंचें जें काम आसा तें फाटी मारलें. रात दीस म्हटल्यार 2-2 वर्सां पासून लागलेलें आसा एक बिल रेडी करता म्हटल्यार. जी मेहनत थंय वचोन ग्रावंडार वचोन लोकां कडेन अंडरस्टँड जावन ही मेहनत जी आहली ह्या बिलांचेर आहली आनी ही बिलां इंट्रोडक्शन स्टेजीर वचून हाडूंक ना. म्हटल्यार फाल्यां तें डिस्कशन जावन तांकां जाय नाल्यार तेजेर मेजॉरिटी आहली ती भायर मारपाक शकताली, मात तेंच्यांनी डिस्कशनार बसून हाडूंक ना. म्हटल्यार इतल्या लो स्टँडर्डाचेर आयज हो सरकार गेल्लो आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी सरकाराचेर लक्ष केले. सरकार चर्चा करिनासतना 79% अर्थसंकल्प मान्य करता आणि विरोधक एकवटीत ना असो फटीचो संदेश दिवपाचो यत्न करता अशें तांणी सांगलें. सरकारान अर्थसंकल्पाक जबरदस्तीन मान्यताय दिल्या असोय आरोप तांणी केला. आमच्या जे मनान आशिल्लें ती असेंब्ली कंप्लीट जावंक जाय आशिल्ली जाल्यार सगळे इश्यूज रिड्रेस जावपाचे. 79% बजेट म्हणल्यार ऑलमोस्ट 24,000 कोटीचे बजेट पास जालें काल विदाउट डिस्कशन. कित्याक असेंब्ली सडनली एडजर्न केली. आतां एडजर्न केली कित्याक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आयलो. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आयलो आनी एडजर्न केली म्हणून हांवें सरकाराक सजेस्ट केलें की तुमी हाजे पयलीं मनोहर पर्रीकारान अशेंच सिच्युएशन आशिल्लें 2013 तेन्ना वोट ऑन अकाउंट घेवन 3 म्हयन्या खातीर फायनान्शियल एप्रोप्रिएशन केल्लें आनी ताजे मागीर तें डिस्कशन करून आनी 3 म्हयन्या खातीर अशें करून फुडें व्हरपाक केल्लें. तो फॉर्मुला तुमी कित्याक वापरना? फूल बजेट कित्याक पास करतात? कित्याक फूल बजेट पास करप म्हणल्यार अनएकाउंटेबल गव्हर्नन्स जाता. आमी एक ब्लँक चॅक सायन मारून गव्हर्मेंटाक दितात अशें जाता आनी हें जावचें न्ही म्हणून हांव काल थंय उलयलो. हांव उलयलो तेंच बाब काल्लू सालवरीस भायर उलयलो. पूण आमचे भितर ओपोजिशना भितर कोऑर्डिनेशन दिसलें ना लास्ट मिनिटाक. पूण ओवरऑल आज आमी एक्चुली गव्हर्मेंटाक एक्सपोज करूंक जाय की गव्हर्मेंटान 24,000 कोटी म्हळ्यार 79% ऑफ द बजेट पास केलें विदाउट डिस्कशन. म्हळ्यार खरी लोकशायेची हत्या सरकारान काल केल्ली आहा आनी ती हांवें एक्सपोज केल्ली आहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी ती म्हाका दिसता लोकां कडेन वचपाची गरज आहा की जें बजेट सेशन लोकां भितर वचून लोकशाही पद्दतीन जें डिस्कशन जावन डिमांड्स पास जातात तें पास केलें ना. एक बुलडोज केलें आनी हें बुलडोज केलें हें एक्सपोज जावंक जाय सरकार आनी लोकां मदीं ही न्यूज पावपाक जाय की हो सरकार लोकशायेची हत्या करता डे इन एंड डे आउट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेडणे तालुक्यातल्या कासरवणे गावातल्या एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या.
बुधवारा फातोडेर गांवच्या लोकांनी गोरवां चोरून व्हरपी गाडी रंगेहात धरली आणि ती थेट पुलिसांकडेन दिली. कांय दीस गोरवां दुबावीतपणान ना जावपाक लागल्यात म्हणून वाठारांत भयाचे वातावरण आशिल्ले. फातोडेर नेमके कितें जालें पळयात हो खाशेलो अहवाल. बुधवारा फातोडेर कासारवांड्या गावातल्या सरकारी हॉस्पिटला लागसार थळाव्यांक दुबावीत हालचाली दिसल्यो. गावातल्यान वतना कर्नाटक नोंदणी क्रमांक आशिल्ली गाडी लोकांच्या नदरेक आयली. फाटल्या कांय दिसां सावन रातच्या वेळार भटकी आनी गोट्यांतली गोरवां अचकीत ना जावपाक लागिल्ली. सुरवेक बिबट्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो, पूण गोरवां सतत ना जावपाक लागिल्ल्यान गांवचे लोक शिटूक जाले. मजगती शेतांत रानदुकर आनी गवारेड्याच्या त्रासाक लागून शेतकार पयलींच रातभर जागराणी करताले. हे शिटूकसाणेक लागून दुबावीत गाडी आडावपाक थळाव्यांक येस आयले. गाडयेची तपासणी करतना तातूंत गोरवां सांपडली. हाचे उपरांत तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी रोखडेच मोपा पुलिसांक म्हायती दिवन गाडी आनी दुबावितांक तांचे सुवाधीन केल्यात. हे घडणुके उपरांत गोरवां चोरयेच्या प्रकरणा फाटल्यान व्हडले रॅकेट उक्ते जावपाची शक्यताय आसा. सध्या पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. गाय किती लेके काटने के लेके जा रहा था ना? ओ भाई काटने के लिए तू भागा, तू काटने के लिए लेके जा रहा था. तेरे को मालूम था गाय है उसमें? हाँ मुंह से बोल. तू क्या पहले क्या बोला तू? खाली हाँ गाड़ी खाली है करके बोला था तू. हाँ भागा क्यों? गाड़ी खाली रहता तो भागता था तू नहीं ना? तो तेरे को मालूम था गाय है अंदर तभी तो भागा ना. और फिर गाड़ी विचार आहे का? हे दोघो हे दोघो गोरवांक घेऊन वयता. हे पळय कर्नाटक 22 AA4747 गाडी. हे घेऊन तू खंय व्हरतालो? बेळगाव तुका गोरवा दाखयली. हे पळय ही गाडी. हे पळय ही गाडी आणि हे गाडयेन हे पळय ती सोडून सकल देऊ नका. तू बाईक देऊ. हे पळय हे गाडी व्हरतात. हे पळय सप्लाय करतात आणि हे बेळगाव व्हरपाक आसले गाडी. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. मंगळारा कुंकळ्ळे नगरपालिकेची निमणी बसका जाली. वाठारात येवपी मेगा प्रकल्पावेल्यान बसकेत बरोच बोवाळ जालो. आदींच वाठारात वीज आनी उदकाची पुरवण सारकी ना, तशेंच महामंडळाक विश्वासात घेनासतना एनओसी आनी परवाने कशे दितात असो प्रश्न नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांक विचारलो. मजगती समाज वावुरपी अविराज देसाय हांणी परिशदेच्या कार्यपद्दतीचेर टिका केल्या. पळयात. मंगळारा कुंकळ्ळे नगरपालिकेचे निमाणे बसकेत मेगा प्रकल्पाचो विषय बरोच गरम जालो. कांय महामंडळांनी प्रशासनाचेर गंभीर आरोप करून शारांत पयलींच उदक आनी वीज पुरवणेक त्रास जाता तेन्ना नव्या प्रकल्पाक एनओसी आनी परवाने दिवप योग्य न्हय अशें सांगले. अशे म्हत्वाचे निर्णय घेवचे पयलीं तांकां कित्याक विश्वासात घेवंक ना असोय प्रश्न महामंडळांनी मांडलो. मजगती समाज वावुरपी अविराज देसायान आपल्या कार्यकाळाच्या निमाणे 5 वर्सांचेर टिका करून सगळे नगरसेवक लोकांची सेवा करपाक अपयशी ठरल्यात अशेंय तांणी सांगलें. रेजोल्युशन मेन म्हणटा लेबर नाही आमचे लेबर तेंगेले मेडिकल आहे पहिला आमची भाजी 5 सालां मेन आनी सोपो आसले आमचे कितें करताले मुन्सिपालिटी घेताले न्हू आनी एक पार्टी गेले कारण आमगेल्या 2 पार्टी पयशे दिले न्हू ऑप्शन ते आमी ते मुन्सिपालिटीक दवरपाक लागले. आनी आमगेले आतां 2-3 प्रोजेक्ट येयले आनी थिंगा काकणामोडी वेराडा तेंगे कौन्सिलरान थिंगा लोकांक ऑब्जेक्शन घाला. कितें म्हणून आमगे गांवां येदोळ येवन आमकां उदक आसपाना, लायट आसपाना. तें आपल्यालें ऑब्जेक्शन म्हूण तेंगे दिलां आनी काकणामोडे दिलां. तें स्टॉप दवरचें कितें रिन्यू करप ना. लायसन्स रिन्यू करप म्हणजे काकणामोडी आंतरकोणी करपाक सांगता. तेंगेले रिन्यू करप ना परतून. सगळी कुंकळकारांक म्हायती आसा कुंकळी कशी चलता ती. कुंकळी म्युनिसिपल अफेअर्स म्हणटाय तेंकां. अफेअर्स म्हळ्यार तुका कळ्ळें पब्लिके भायर दवरून अफेअर्स करता हे. कुंकळ्या मेन मुद्दो कितें आसलो जाणटो 5 वर्स पयलीं जेन्ना इलेक्शन जाल्लीं तेन्ना आमचो एनवायरमेंट हो मेन मुद्दो आसलो कुंकळ्यान. आनी एनवायरमेंट म्हळ्यार कितें आमी सदांच खबर आसतलें आनी गोंय सरकाराक सुद्दां आमी निवेदन दिलां हेंची थ्रू
की आमचे कुंकळ्यांक वारो आनी उदक सारकें ना म्हणून तेंगेलो मेन पर्पज कितें आसपाक जाय कुंकळी म्युनिसिपल कावन्सिलाचो की लोकांक जे ते ह्या एरियेत जे लोक रावताय तांकां शुद्ध वारो आनी शुद्ध उदक दिवचें म्हणून आनी गार्बेज कलेक्शन करता म्हणून हिंगा कितें जालें जाणटो हिंगा प्रोजेक्टां गार्बेज जाला आनी हेंची तकल्यां जे आसा न्हू हें भरलं पयशे करपाचें आमी आहले कौन्सिल जावं आमगे थोड्या मनशां हेल्प करपाक जिखोवन हाडपाक पूण तेंगे परफॉर्मन्स पयल्या न्हू लास्ट व्हडलें मिटींग आसल्या कारणान आयज खंय तरी अशें दिसून येता की हे जे 5 वर्सां कितें केलां हें खंय तरी आयज पर्यंत ह्या स्टाफांनी कितें करपा जाय आसलें तें आज अप टू डेट जालें ना. पयलीं सुवातेर जेन्ना जो कुंकळ्ळी म्युनिसिपालिटीचो CEO आसा तेणें कावन्सील रेजोल्युशन नासतना कितलीशी गोश्ट केली जी खंय तरी इल्लिगल जातात ती म्हणल्यार पयर तेणी एक शिगम्याक NOC दिली कावन्सील रेजोल्युशन नासतनाच कोणाक तरी चेअरमॅन केलो आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंटात धाडलो. पयर कावन्सील रेजोल्युशन नासतनाच CEO आमगेल्या म्युनिसिपालिटीचो हायकोर्टान अपियर जावपाचो एडवोकेट चेंज केलो. आज खंय तरी ही म्युनिसिपालिटी दुसरो कोण तरी बसून आसा तो चलयता. NOC पॉट दिले आसले बिल्डिंगाक न्हू हे दिताय टेक्निकल दिताय फारे DI दितली ते बाबा ते टेक्निकल तुगेले एज पर प्रोसिजर पण चलता चोवपा जाय न्हू थिंग बोर्ड आसना सायन बोर्ड आसना कितें चलता ते कांय इन्फॉर्मेशन आसना थिंगा कांयच आसना कितें चलता खबर आसना थिंगे कितें येता बिल्डींग येता कोणा कितें येता बोर्ड ना काय कांयच ना मागीर कितको पडटलें लोकांक लोक कितें म्हण मागीर कन्सिलरांनी पयशे गेले हायलाय म्हणटाय आतां सांग म्हाका काकणा मोडे त्यो साठींचो बेरोडा ते आतां 3 प्रोजेक्ट व्हडले 65 45 कितली जाली सगळी टोटल बिल्डींग केली जाल्यार टोटल फ्लॅटां जाली 300-400 आमकां कुंकळ्ळेची कॅरिंग कॅपेसिटी जोवपा जाय बाबा हे नाक म्हणे आमी हाडाय कॅरिंग कॅपेसिटी चोडाय मरे बाबा उदकाचे प्रॉब्लेम जातले मुगे हांव नेबरींग तेजो ते उदकाची लायनी आमकां अशें उदक मेळना सारकें लायटीचे प्रॉब्लेम आसता आमकां गार्बेज प्रॉब्लेम आहा हिंगा सॅनिटेशन आमी बोवाळ मात चोयच पडटा मागीर कितें एमी आमची मुखार मिटिंगे घालपा जाय प्रोजेक्ट आमी ना म्हणाय चोया बाबा लोकांक सांगाता प्रोजेक्ट येता करुया. मेगा प्रोजेक्ट येताय आणि ते आमगे रेजिडेन्स नाकाय आणि इवन म्हाका पासून ती पयलीं खबर नासलोली ते थिंग प्रोजेक्ट येताय म्हणून आणि ते स्टार्ट जालें म्हणटकीर लोक म्हाका विचारपा लागले कितें जालां अशें म्हूण कितें कोताय तिका हांवें म्हणलें म्हाका काय खबर तूं कौन्सिलर जाय तूं खबर ना हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना मागीर हांवें कंप्लेन दिलें थिंग इन्स्पेक्शन करचें आयज पासून तें इन्स्पेक्शन जालें ना आणि आज हांवें CB हें केलां आनी CO एक लेटर केल्या रेजोल्युशन हें केलां तेका रिवोक करचें म्हूण तेंगे NOC. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. बेकायदेशीरपणान मोटको खेळप्यांचेर धाडी घालप चालूच आसा. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर फाटल्या 3 वर्सांत 1975 केशी नोंद जाल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंतल्यान लेखी प्रश्नांत दिली. आमदार वेन्झी वेगस हांणी ह्या विशीं प्रश्न विचारिल्लो. राज्यात मटका व्यवसाय सुरू आसात हाची सरकाराक जाण आसा की ना हो व्यवसाय थांबोवपा खातीर सरकारान कसली पावलां उबारल्यात फाटल्या 3 वर्सांत वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनात कितल्यो केशी नोंद जाल्यात अशे लेखी प्रश्न आमदार वेन्झी वेगस हांणी विधानसभेत केल्ले. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले फाटल्या 3 वर्सांत गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर 1975 केसी नोंद जाल्यात. बेकायदेशीरपणान मटक्याचो व्यवसाय करप्यांचेर धाडी घालप चालूच आसा. फाटल्या 3 वर्सांत गुन्यांव फाट्यान 227 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्यात. ताचे फाटल्यान नंबर लागता तो पणजे पुलीस स्टेशनाचो. पणजे पुलीस स्टेशनात 163 केसी नोंद जाल्यात. वर्सा प्रमाण नोंद जाल्ल्यो केशी 2023 629 केशी नोंद जाल्यो, 2024 752 केसी नोंद, 2025 594 केसी नोंद अशे वट्ट 1975 केसी नोंद जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत सध्या वाळपय शिगमोत्सवा वेळार भर रस्त्यार पेटिल्ले झुजाचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा. वाळपय शिगमोत्सवाच्या इनामा सुवाळ्याच्या वेळार 2 पंगडां मदीं खर वाद जाल्ल्याचे उजवाडाक आयला. सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आनी खांडेपार रोमटामेळ पंगडां मदीं हो वादावादी जाली. सगळ्यांचे रुपांतर मारामारीत बदलिल्ल्याचेय मुखार आयले. ह्या वादात कांय जाण जखमी जाल्ले आसूं येतात अशेंय उक्तें जाला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आसा.
फाटल्या 5 वर्सात हेल्मेट घालिनासतना 652 जाल्यार सोऱ्याचे नशेत गाडी चलोवपी 63 अशा वट्ट 715 जाणांक अपघातांत जीव वगडावचो पडलो. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही माहिती मुखार आयल्या. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी हे विशीं प्रश्न मांडिल्लो. 2021 वर्सा सावन ते आतां मेरेन हेल्मेट घालिनासतना कितल्या दुचाकी चलोवप्यांक अपघातात जीव वगडावचो पडलो. सोऱ्याच्या नशेत गाडी चलोवप्याक कितल्या जाणांक मरण आयले अशे लेखी प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभेत केल्ले. ताका जाप दितना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले 2021 वर्सा ते आतां मेरेन हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलयिल्ल्यान अपघातात 652 जाणांक मरण आयले. दक्षिणेत 323 जाल्यार उत्तरेत 329 जाणांक मरण आयला. तशेंच सोऱ्याच्या नशेत गाडी चलयतल्या 63 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is Dr. Bhageshri. So everyone wants to have an Korean glass skin appearance, but skin is not just about the upper superficial part. It usually reflects your internal health. A glowing skin is a mirror to your good internal health. So what can we do to have a good glowing skin? Now in Vision Hospital, we are starting a specialized skincare center with the help of Dr. Ankita Desai and Dr. Manish Patel, who will help to achieve your skin of your dreams.